देवा सोरलो हांव पयस केला, आतां तोरी लागीं सोरता. आतका वाटो सायत्यून चोला, आतां तोरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला, आतां तोरी ओळखून घेता. भाव भयणाचेर पातो केला, आतां तोरी माफी मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आश्वेक कुलासो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें हें झूज सोंपूंक आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या जणेकल्याच्या गोराव्या पासत मागुया. हेर सगळी मागणी तुमची इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. आयज शायना आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, खालतीकायेन जो कोण देवा मुखार येता ताका शांत समाधान मेळटा. आनी जो कोण गोरवान देवा मुखार येता तो केन्नाच खुशाल देवा कडलो परतून वचना. आमी देवा मुखार येता आसतना सदांच खालतीकायेन येवंक आयज आमकां उलो. जायते पावटी आमी देवा मुखार येता आसतना गोरवान आयल्यात. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांच्योच चुकी काडल्यात आनी आमची घोडे आमी लिपयलां. असले आमच्या सगळ्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळाचे समरमणीन जेजूच्या कोश्टा मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे परबेन भोक्तीन आनी दोबाज्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क परबेचो पूर्ण फोड संतोसान बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमीन. ओझेयास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आपल्या दोळडीरपणांत ती म्हाका सोदतली. येयात, सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां दोरणी शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका व 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्यो. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावया. फांत्या परी तो दुबावा वीण येतलोच.
ताचो निर्णय उजवाडा पोरी फांगतलो. दोडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरी तो देंवतलो. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दोवा वरी ओ मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्यां वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योद नाका, मोग जाय. ओम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. परतून म्हणुया, म्हाका योद नाका, मोग जाय. काकलूतसारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे कोत तुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. योदनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. ओमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, कोणती बरीत काळीस. चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाटकुले हाण तुका वेदीर ओपून दितले. जबाब. म्हाका योद नाका, मोग जाय. उद्गार. आज तुमची काळजां दारूण करून नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पात येताले आनी हेरांक लेखी नासलेले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजियो आनी दुसरो दंड वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिजियो नीट उबो रावून असो आपल्या मनान मागणें करतालो. देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागोवणे, अन्यायी, परदुवारी, ह्या त्या दंड वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दितां. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करतां. तो दंड वसूलदार आपलो पयस उबो रावून दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हशी काकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, मागणी आमी सगळीं करता आनी कितें भाशेन आतां ह्या दिसांनी प्राचीत काळान आमी घडये जायतीं जाणां जायते मागणें करता. मागणें करूंक आमी वेगवेगळ्या सुवातांचेर पासून वेता. थोडीं जाणां आमी रेतीरांनी भाग घेता, थोडीं जाणां आमी मागण्याच्या सुवातांचेर एकठांय जावन मागणें करतात. मागणें करप एकदम बरें. प्रश्न हो, मागणें करता आसतना आमची वागणूक कसली, वो आमचो स्वभाव कसलो मागणें करता आसतना.
दोन तरेचे स्वभाव व दोन तरेच्यो वागणुको आमचे मुखार जेजू दवरता. एकलो फारिजेव जो मागणें करता तो दिसता आपणाचीच पसत करता, आपणाकूच खुशालकाय हाडपाक, आपुणूच खुशाल जाता मागणें करून, आपणाचीच तोखणाय करता आपुणूच. आमकां जें कितें आमी बरें करता वो जें कितें आमी देवाक भेटयता त्या पासत आमकां तोखणाय फावो, आनी ती तोखणाय आमकां देव दिता. वो कोडे दुसरी आसा, दुसरो लोक आसा तो दिता. पूण हांगासर ह्या मागण्यांत, पयल्या मागण्यांत हो फारिजेव आपणाचीच तोखणाय करता, आपणाकूच खुशाल करूंक तो मागणें करता अशें दिसता. जाल्यार हो फारिजेव जो आसा तो आपणें कितें केलां आनी कितें करूंक ना ताचे विशीं उलयना. सादें मागणें, खालतिकायेचें मागणें, देवा हांव पातकी, एकूच उतर आपणा विशीं, हांव पातकी म्हणटच आपली असोक्ताय देवा मुखार मानून घेता. आनी हे असोक्तायेन कितें जाय, म्हशी काकूत कर, हांव पातकी म्हशी काकूत कर. सादें मागणें, पूण हें सादें मागणें, जें मागणें व्हडलें फारिजेवान केलें, दुसऱ्यांच्यो चुकी सांगून वो आपूण कोण न्हूय, वो कसलें वायट आपूण करिना तें सांगून न्हूय, पूण हांव उपास करतां, दान दितां, आनी तेच बराबर आपणाक कंपेर करून हे त्या दोंड वसूलदारा सारकोय हांव न्हूय. आर्गांचें मागणें ताणें केलें, हे त्या दोंड वसूलदारा सारकोय हांव न्हूय म्हणटा. जाल्यार देवाक कितें जाय, आयच्या जबाबान आमी उगडास केला, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. म्हाका व्हडले व्हडले योद्न आनी भेटवण्यो नाका, पूण देवाची खुशी केल्ली म्हाका जाय. आनी हें जरी तर आमी केलें जाल्यार तें आमचें व्हड मागणें. आनी हें मागणें करून आयच्या पयल्या वाचपान ओजियस प्रवाद्याच्या आमी आयकता एक निर्णय, चल उठ आमी परतून आमच्या देवाशी या. म्हणजे आमी ज्यो चुकी केल्यात, आमच्यो असोक्तायो आसात आनी आमच्या ह्या पातकाक लागून आमी देवाक व्हडली पयस गेल्या, घोडे मुद्दम गेल्यात, थोडीं जाणां जाणां जावन विचून काडून देवाक व्हडली पयस गेल्यात, जाल्यार थोडीं जाणां आपल्याची असोक्तायेन पडल्यात आनी देवाक व्हडली पयस जाल्यात पातकाक लागून. जाल्यार ह्या संदर्भान ओजियस प्रवादी करीत भाशेन समजून घेवंक, ओळखून घेवंक आपयता, ओय हांव पयस गेल्लो आसा, देखून हें मागणें, चल उठ आमी परतून आमच्या देवाशी या. आनी परतून देवाची वसत जाल्यार कितें करतलो देव, घोडये खास्त लायतलो, घोडये जें कितें केलां ताची भरपाई करची पडटली. घोडये आमकां दिसतलें की देव आमकां मारून उडयता, देव आमकां त्रास करता, देव आमचें आयकना, देव आमकां पिडा धाडटा, देव आमकां हेर निसणटन धाडटा. असलें पासून जायत जाल्यार 3 दिसां भितर तो आमकां परतून उठयतलो, तो परतून आमकां पुनर्जीवन करतलो. इस्रायेलान हे जुदेव लोक करीत भाशेन ह्या पुनर्जीवनपणाचेर भरवसो दवरपी आसले. देखूनच देवाशी परतून येवप म्हणल्यार ह्या मरणांतली भायर सरप. पातकाक लागून आनी असोक्तायेक लागून जें मरण येता तातूंतल्यान भायर सरून जिविताक म्हणजे पुनर्जिविताक पावप. आनी अशें करतलो जाल्यार आमचो मोग आमी भेटोवया. योद्न न्हय, योद्न भेटोवपाचे आसात ते भेटोवया, चाली रिती आमच्यो पाडपाच्यो आसात त्यो पाडया, पूण सारकें कारण घेवन, सारको हेतू घेवन. आनी तेन्नाच आमी ह्या दोंड वसूलदारा सारकी खालतिकायेन, सायबा हांव चुकलां, हांव पातकी, त्या पासत म्हजी काकूत कर. तर हेंच मागणी आमी देवाक उबारुया. सोम्या आमी पातकी, आमची काकूत कर. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. बापाक मना गोड गोड बायलो, जाय काळजाची कोरी भोगती, ताका ताका बलिदाना, जाय पेल्याची दोया प्रिती, मोगाळ बाबा तुझ्या मोगाळ केली ही बेडोणी, मोगाळ बाबा
जाय प्रेमोग वाडोयलोलो ताका नाका पयशाई मान जाय दुबळ्याचो केलो मोगाळ बाबा मानू तुगे मोगाळ केली बेडोणी मोगाळ बाबा मानू तुगे मोगाळ केली बेडोणी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या दोयाळ बापा, नितळ जातल्या मनान आनी काळजान तुजे गूट समारंभूक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरस पासकांची परब भायल्या दोबाज्यान समारंभतना काळजाचे खरे भक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक गायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताईन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतले, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्व आनी संसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सोडली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंच सोडली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमकां जण एकल्याक देवाशी परतून येवंक खालती काळीज जाय, तर हेंच खालती काळीज आमकां दी आनी आमची काकलूत कर म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया I-23 पेज नंबर 130. I-23. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तू भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. मोनान सोर कोर फाडला प्रार्थना उपासना सोन्या फोंडार चुनो आपले पातोक ओळखून कोणती नोटे बुडो काल तो दोन बोसुदार
जिवीत पोतो आमचे जिवीत पोतो पातक्या पातळीच्या मोगाळेशा जेसू आमचे जिवीत पोतो आमचे जिवीत पोतो. दोंड वसूलदार पयस उबो रावन ओड्डें बडोवन अशें म्हणटालो, देवा हांव पातकी, मुशी काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, आमच्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय. तो सदां जिव्या भावार्थान आनी काळजाचे खरे भक्तीन आमी घेसो कोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमच्या रितीराचो दुसरो दीस. दुसऱ्या दिसाची शिकवण आयज आमी घेतल्या 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस जातलें आयताराचें मीस. त्या उपरांत आमचो रितीर जातलो 7 ते 9. आमी बरे भाशेन भाग घेवया. फाल्यांच्या दिसाक चतुराय दोरची सकाळीं 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 7:45 वाजता. रेतीर फकत सांजेच्या दिसाक आसतलो. फाल्यां बिजली आसची ना, इलेक्ट्रिसिटी फाल्यां डिस्कनेक्टेड आसा, तर सकाळचो रेतीर जावचो ना. पूण सांजेर 3:30 वाजता आमी रेतीर सुरू करतले आनी सांजेर रेतीरान मिसूय बीन आसतलें. तर बरे भाशेन आमी ह्या रेतीरान भाग घेवया आनी कुमसाराची आमची तयारी करुया. 30 तारखेर आमचे फिरगोजीन कुमसारां जातलीं. आमचे मोर्मुगांवच्या वारादाचे यादनीक आमचे बराबर आसतले. सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी चतराय धरची. फाल्यां आयतारा दीस दुसरें मीस जाल्या उपरांत म्हणजे 7:45 वाजताचें मीस जाल्या उपरांत सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक जमात आसतली. सगळ्यांनी चुकय नासतना वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडोवकार. गायन घेवया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या